आज काँग्रेसचे 8 जण आमदार आमचे बाब लिडर दिगंबर कामत आणि बाकीचे सगळे जे हिंगासर 8 जण आमदार हा पळय ते आमी सकाळी फुडें काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी म्हणून आमी मिटींग आपयली. सगळ्यांनी भासाभास केलो आणि भासाभास करून आमी डिसिजन घेतले की आमी 8 जण काँग्रेसचे आमदार आमी मर्ज करचे म्हणून भारतीय जनता पार्टी. आणि हेचेर जेन्ना भासाभास जाली सगळ्यांनी मिटींग घेतली आमी रेजोल्युशन बरयलें आणि हे रेजोल्युशन सगळ्यांनी सायन मारून आमी लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट हिंगा व्हरोन दिले आणि आमचो मर्जर एक कॉपी तेजी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तेजे कॅबिनान व्हरोन दिली आणि हेचो आमी ही पार्टी आमची मर्ज केल्ली आहा. आणि स्पिकराक इंटिमेशन केलें, फोनाचेरूय उलयलें, ताका इमेलूय धाडल्या, फॅक्सूय धाडला आणि तेजे वाटेनसून जो रिप्लाय आहा तो इमिडिएट आतां येतलो. सी वी हॅव जॉयन्ड भारतीय जनता पार्टी टू स्ट्रेंथन द हँड्स ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्रजी मोदी, आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत याचे हात स्ट्रॉंग करपाक आनी हिंगासर कामां सगळ्यांची गोंयच्या लोकांची आनी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बरी जावची. आनी जे काँग्रेस पार्टी जे म्हणटा की आमी भारत जोडो यात्रा जी तेंच्यांनी चालू केल्ली आहा कन्याकुमारी टील काश्मीर ते आमी हिंगासर आयज गोंयान सुरवात केल्ली आहा की काँग्रेस छोडो आणि भारतीय जनता पार्टी को जोडो. आणि ही जोडटाना आमी इतलोच उद्देश दिता लोकांक प्रायम मिनिस्टर जो आमचो आहा नरेंद्रजी मोदी त्याचे विजन जे आहा हे आमी फुडें व्हरपाक आणि चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंताक घोट करपाक हिंगासर आनीक स्ट्रॉंग करपाक बरी फॅसिलिटीज ज्यो आहा ज्यो गोंयच्यो जितक्यो येवजण्यो ज्यो सुरवात केल्ल्यो आसल्यो स्टार्टिंगसून ते आयज पासून त्यो लोकां कडेन पावपाक आनी स्मूथ फंक्शनींग हिंगासर जावचें म्हणून गोंयान त्या खातीर आमी सगळे जाण 8 जण आमदार जॉयन जाल्ले.